नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आणि एक खास कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता। पण आयचो हो दीस खूब खास आसा आमच्या खातीर। हांव सद्या पर्रा ह्या गांवांत आसा आणि एक फामाद अशी हांगासरली जागा आसा जी पळयल्या नंतर तुमकां सुद्दां कळटलें की आमी खंय आसा तें, कारण खुबशा फिल्मांनी ही जागा तुमी नॅशनल लेवलाचेर पळयल्या आसतली। बट हांगासर आयल्या उपरांत सांजेच्या वेळाचेर पावस पडटा आणि हातान समजा एक बरो गरम चायचो ग्लास आसा जाल्यार खूब बरें दिसतलें। हें सद्या म्हाजें इमॅजिनेशन आसा, कारण आमी सद्या एका खास कामा खातीर आयिल्ले आसा, कारण आयचो दीस तितलोच खास आसा। तें कारण म्हळ्यार आयज दोन गजाली आसा। सगळ्यान पयली पुराय गोंयकारांक क्रांती दिसाची हांव परबी दिता, तशेंच अशें एक व्यक्ती जाका आमी खूब वर्सां सावन पळयता, खूब वर्सां आमी तांचें काम पळयता। एज अ यूथ लिडर म्हणून ते गोंयांत सामके फामाद आसा। युथांक केन्नाय फुडें काडपाक तांकां कितें मदत जर जाय जाल्यार ते सदांच तयार आसता। आणि आज आजून एज अ मिनिस्टर म्हणून तांकां आमी पळयता आसतना खरेंच तांची कामां, तांचे सगळे जे कितें प्लॅन्स आसात ते आयकतना आमकां खऱ्यांनीच खूब मनान खूब खोस भोगता की येस, करेक्ट लिडरशीप आमच्या गोंयांत आसा। मिनिस्टर फॉर सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी, वेस्ट मॅनेजमेंट, पोर्ट्स आणि रुरल डेव्हलपमेंट सर मायकल लोबो सर आमच्या बरोबर आसा। सर, वेलकम टू द शो। आणि सगळ्यान पयलीं आज मायकल सरालो बर्थडे आसा, सो सगळ्यान पयलीं विशीस पुराय गोंयच्या वतीन सर तुमकां विश करपाक सोदता। मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थँक्यू सर, आयज जेन्ना आमी पर्रा आसा सद्याक आमी पळोवपाक शकता की बरी शेतां आसा, सायडीक माड म्हाका आसा। दिसता चाव येयल्ली आहा, आमी चाव घेवनूच फुडें सरया। एक्झॅक्टली, आणि ह्या अशा क्लायमेटान च्या मेळप इज भरपूर इम्पॉर्टंट आसा। सर, बाय द टायम च्या मेळटा एक क्वेश्चन आशिल्लो की हे सगळें आमकां शेतांक हांगासर दिश्टी पडटा, आणि आयज काल एक बरी गोश्ट आमी पळयली की कांय यूथ एग्रीकल्चरा कडेन शेता कडेन वळिल्ले आसा, पूण खुबशे जाण फाटीं आजुनूय आसा। खुबशे जाण आजून पर्यंत शेतां करपाक लचता किंवा लचता म्हणूं शकना, किंवा तांकां आनीक कामां आसता किंवा आनीक खंयचे तरी दृश्टिकोनांतल्यान ते शेतां कडेन पळयता। एज अ लिडर तुमी कशें कितें युथांक ह्या फिल्डा कडेन वळयतले? म्हणजे शेतां ही खूब इम्पॉर्टंट आसा। आणि एक टायम आसलो ही सगळीं शेतां लोक रोयतालो, पूण आतां खूब वर्सांनी परतून रिवायव जाल्या, चालू जाल्या रोवपाक। पयलीं आदी खूब रोयताले, मदेकात बंद पडले, परतून आतां रोवपाक चालू केल्या। हितून आमी तांकां जाता तितलो हेल्प केल्लो आहा ह्या आमच्या पर्रीच्या लोकांक। आमी ह्या फावटी ट्रॅक्टर पासून हाडपाचे आसले, पूण लॉकडावन जालें आनी ट्रॅक्टर उरलो आमचो, आतां हाडटा आमी। सो आमी तांकां फ्री ट्रॅक्टर दिवंक सोदता। आमी तांकां आजुनूय दिवंक ना, आतां नेवो येयले काय तांकां दितलो आमी। हार्वेस्टिंग मशीन फ्री आसता तांकां। सो ह्या फावटी आय एम प्लॅनिंग टू ऑल्सो गीव देम सीड्स येवंक ना आजुनूय, पूण ते सीड्स जे हाडटा ते आमी तांकां वी वील सबसिडायज देम, म्हणजे तांकां थोडे पयशे आमी दिवंक सोदता सीड्साचेर। अशें आमी जर तर हेल्प करीत जाल्यार युथूय येवंक शकता शेतांनी यूथ येवंक शकता। म्हणजे खूब आमी पळयल्लें की यूथ थोडे जाण मातशे लॉचता म्हणून, पूण आतां आमी पळयलें की यूथ लॉचपाचें बंद केलां आनी तेणी शेतांनी येवपाक तेंच्यांनी सुरवात केली। आनी ही सुरवात एकदम बरी आहा, आनी दीस इज द रायट टायम। हे पॅन्डेमीक येयलें, वायरस येयलो, आनी आतां वायरस स्लोली म्हाका दिसता फुडें वयतलो, पूण यूथ शेतान जे देंवल्या ते चालूच उरपाक जाय। कित्याक जनरेशन नेक्स्ट जे तेंची भुरगीं आहा तेणी सांगूंक जाय की आमी पासून शेतान आसले, तुमी शेतान वचपाक जाय। हांव आदी शेतान हिंगासर येता शेतान हांव काम करतालो आदी। शेजाऱ्या जे शेत ते ती आंटी आमकां माय हाडटाली हिंगा, आनी आमी तेजे शेतांतली ती नोंदणी काडटाले एक टायमार भुरगेपणार। हांव तेन्ना 9 वर्सांचो जाल्लो, 9-10 वर्सांचो। सो 3 वर्सां सुमार हांव येयला शेतान हिंगा। सो हांव कितें म्हणटा की युथान लॉ जावंक पडना, शेतान देंवपाक जाय। हे आमचे सगळ्यान पयलीं बिजनस जे आसले मायनींग आनी एग्रीकल्चर त्या टायमार, प्री पोर्तुगीज आनी आफ्टर पोर्चुगीज एरा पासून। सो स्लोली एग्रीकल्चर देंवलां आनी ट्युरिजम वाडलें। सो आतां ट्युरिजमाच्या वांगडा एग्रीकल्चरूय जावचें, हें म्हाजें मागणें युथा कडेन की agriculture and tourism should go hand in hand, and the more you make green Goa,
द मोर ट्युरिस्ट आर गोइंग टू गेट अट्रॅक्टेड टू इट. एक्झॅक्टली. खऱ्यानीच खूप बरी मेसेज आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की एक सॉंग पयलीं येतालें की मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हिरा मोती. हे करेक्ट आसा आनी जितले आमी एग्रीकल्चरा कडेन वळटले आमी तितले धान पिकयतले तितलोच आमकांय फायदो आसा टुवर्ड्स गोवन इकॉनॉमी इंडियन इकॉनॉमी. एक गोष्ट सर खरेंच खूब बरें दिसता. हे पयले फावट न्ही बट म्हाका दिसता हे खुबदां पयला तुमकां हांवें च्या आनी तुमी काखण जे म्हणटा जे टिपिकल आमचे गोंयचे काखण जे आसा ते सराक सदांच आवडटा आनी सदांच सर म्हाका दिसता चाये वांगडा ते खाता. एक गोंयकाराची एक खरी निशाणी हीच आसा. सर कमींग टू द नेक्स्ट पॉयंट म्हाका दिसता हो पॉयंट मातसो विचारपाकूच जाय आशिल्लो कारण आतां तुमी जेन्नाच्यान मिनिस्टर जाले किंवा मिनिस्टर जावच्या पयलीं सुद्दां गव्हर्मेंटान आसतना खुबशे लोक आनी हांवें तुमी एकदां म्हटलें की लोक म्हणजे परस सर्टन लोक आसात जे क्रिटिसायज करपाक वता. बरें केलें जाल्यारूय क्रिटिसायज करतात फुडें सरतात आनी वेगवेगळे कमेंट्स दितात. म्हाका दिसता आख्खे वर्ल्ड जेन्ना हे पॅन्डेमिकान ग्रस्त आसा इटली म्हणा किंवा US म्हणा बरे बरे प्रेजिडंट सुद्दां खुबशे काम करतात आनी आमच्या गोंयान जे लिडर्स आसा CM धरून मिनिस्टर मायकल सर सुद्दां खूब काम करतात. ह्या वेळार क्रिटिसायज करच्या परस आमी पॉझिटिव्ह अप्रोच दवरप भरपूर गरजेचें आसा. ह्या गोष्टीक तुमी कशें कितें पळयता सर जेन्ना क्रिटिसायज करता लोक त्या वेळार? क्रिटिसिजम इज अ पार्ट अँड पार्सल. हांवें हे घेवन चल्लां की इफ यू गो ऑन गेटिंग डीपर अँड डीपर इन टू क्रिटिसिजम यू वोंट बी एबल टू वर्क. सो एवरी क्रिटिसिजम हांव पॉझिटिवली घेवन चल्लो. सो खूब फाटी आमी मिस्टेकूय करता. आमी देव न्हू. वी आर नॉट गॉड्स. वी आर नॉट सम सेंट्स. वी मेक मिस्टेक्स. समटायम्स अनइंटेन्शनली जाता. चूक सगल्या कडेन घडटा आनी ही चूक करेक्ट करपाक तुजे कडेन ताकद आसपाक जाय. एज अ MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी आय टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जर आमी चूक जाल्या जाल्यार हांव सॉरी म्हणटा आनी हांव करेक्ट करता. करेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमी पळयलो आसतलो एक आमचो वॉल्टर लोबो कलंगूटचो खुबशे विडियोज घालता तो. Some videos are good, some videos are bad. I take it all videos as a corrective measure for me. So तो कितें करता तो व्हिडिओ घालता जाल्यार हांव पळयता तेणें घातला पळय तितून हांव कितें करेक्शन करूंक शकता काय आनी हांव करेक्टूय करून दिता. नो इट डजंट मीन दॅट ऑल हीज विडियोज आर रायट. आय इग्नोर सर्टन विडियोज वीच ही पुट्स इट पॉलिटिकली टू डिफेम मी or to make a issue out of it. I ignore it. तेंका काय म्हणूंक उपकारना, काय म्हणप ना तेंका. कोण खूब जाण म्हणटा की आमी राग काडलो तेजेर. हांव कोणाचेरूच राग काडना, तेजेरूच न्हू, हांव कोणाचेरूच राग काडिना. I take all criticism as a positive criticism and I try to bring in the change in if that thing whatever is being done is wrong, then I correct it and I also apologize most of the time. If something is wrong, I say sorry, I will not do it again. आमी मनीस चुकोंक शकता, पण खुबशे अशे टिका करीत आसता, कमेंट्स घालीत आसता, फेसबुकार आसूं वॉट्सॅपार आसूं घालीत आसता लोक कमेंट. पण इट इज नॉट लायक दॅट. फाटल्या दिसांनी आमचेर टिका जाली की आमी 18 लाख मागले म्हणून कितें शीप कितें डॉग करपाक. तो भुरगो कोणें कमेंट घातलेले आमी जेन्ना फायंड आवट केले तो USAक आहा, तेजी गोंयची पासपोर्टूय ना आनी तेंचीय पासपोर्ट ना, तो कितें इलिगल इमिग्रंट म्हणून कितें. सो तसले लोक जेन्ना कमेंट घालता आनी आमचे गोंयकार थोडे जाण आहा पळय ते सत्य म्हणून वयता ते की आमी 18 लाख मागले म्हणून. म्हाका दिसता लायफान देवान म्हाका खूब दिल्लें आहा की अशे 18 लाख पयशे मागून आमी खंय वचपाचें ना. हे लायफान आमी फुडें सरपाक जाय आनी जितके जाता तितले बरें काम करून लोकांक दिवपाक जाय. आनी जितके तूं लोकांक दितलो 10 पावटी देव तुका एक्स्ट्रा दितलो, ही म्हणणी आहा, आदल्यांची म्हणणी. द मोर यू गिव द मोर यू वील रिसीव. वी आर नॉट पीपल हू वील वॉन्ट टू पॉकेट समथींग. गॉड हॅज ब्लेस्ड अस with lot of good things and good health. We are here to serve. आता सगळ्यांक तूं हे हॅप्पी करूंक शकना. when you are serving, some people will get hurt, some people who are opposite your side, so politically opposite आसता, ते लोक तुज्या वांगडा केन्ना आसचे ना आनी तांकां तुवें क्रिटिसायजूय करप ना, काय म्हणपूय ना. तेणी कितें म्हटलें जाल्यार तें इग्नोर करप
आनी जर तो सारकें कितें म्हटलां जाल्यार तुवें करेक्शन करप हे धरून आमी फुडें वचपाक जाय आनी द एप्रोच शूड बी व्हेरी व्हेरी पॉझिटीव इवन इफ समबडी इज क्रिटिसायझींग यू यू हियर हिम. म्हाका दिसता आमी एक प्रोग्राम करता इट इज कॉल्ड युवा हेल्थ आनी तातूंत एक सदांच गोश्ट सांगता की सोशल मिडियाचेर ज्यो गोश्टी पळयतात तुमी त्यो सगळ्योच खऱ्यो आसता काय ना ह्यो मातसो विचार करपा सारकें आसा. कदाचित तुमच्या बद्दल सुद्दां खुबश्यो गजाली तुमी आयकता आसतना तुमकांच खबर आसता की कितल्यो गजाली खऱ्यो आनी कितल्यो गजाली खोट्यो त्यो. आमी अशा एका लिडरा बरोबर आसा जे ताचें काम खऱ्यांनी सगळ्यांनी आमी पळयलां आनी तुमच्या मनाकूय खबर आसतलें जेन्ना तुमी कलंगूट येता तेन्ना जे कितें तुमी पळयतात ते प्रत्येक फावटी येताना वेगळें कितें तरी तुमकां पळोवपाक मेळटा, काम उलयता. सो सदांच ही गोश्ट लक्षांत दवरा. सर म्हाका एक सांगा, तुमी जेन्ना पयलोच क्वेश्चन जेन्ना विचारलो तुमी म्हणलें की वेस्ट मॅनेजमेंट हे तुमी मागून घेतले. आयज तुमचें एक ध्येय आसा, अजुनूय पुराय जालां म्हणपाक शकना कारण खुबश्या जाग्यांचेर आमकां ह्यो गोश्टी पळोवपाक मेळटा की स्वच्छ गोंय पळोवपाक जाय तुमकां. हाज्या खातीर म्हाका दिसता खुबशीं कामां तुमी अजून पर्यंत केल्ली आसा. कितें लक्ष आसा आनी कशें कितें फुडें वयतले सर तुमी? नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट आयज क्लीन आहात, तुमी वचून पळया सगळ्याक. आमचो प्लांट जालो मोरजी, आरांबोल, केरी, शिवोले, अंजुनाक सगळ्यान क्लिनस्ट पंचायत म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळो. सावियो आल्मेदा तेजो सरपंच आहा तेजे आनी तेजे टिमींक ह्या वर्सा क्लिनस्ट पंचायत ऑफ गोवा अंजुना पंचायत. कित्याक मेळ्ळो? एक टायमार म्हाजें रेस्टॉरंट आहा अंजुना, एक टायमार अंजुना मोस्ट डर्टीएस्ट पंचायत. वयता थिंगा गार्बेज, कित्याक तेंचे कडेन जागोच नासलो. गार्बेज कोणूच कलेक्ट करिनासलो, कोणूच डिस्पोज करिनासलो. ह्या पंचायतीन ह्या फावटी एकदम बरें काम केलां. ते कलेक्शन करता, तेंचे 2 ट्रक आहा, कलेक्शन करून ते आमकां वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटान हाडून ड्राय वेस्ट सेपरेट, वेट वेस्ट सेपरेट दिता. म्हणजे कितें स्लोली दे इट केम टू देअर नोटीस दॅट क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जर थिंगा येवपाक जाय जाल्यार तेंचे हे वाठार निवड आसपाक जाय, क्लीन आसपाक जाय, गार्बेज दिसोंक पावना. सो आयज तो वाठार क्लीन आहा आनी क्रेडीट खऱ्यांनीच पंचायतीक आनी तेंची ती टीम जी आहा, VDC आसूं वा पंचायत गार्बेज मॅनेजमेंट टीम आसूं तेंकां वयता. आनी सेकेंड आमकां येता कित्याक कचरो आमी घेता आमच्या प्लांटान. आमी प्लांटान कचरो घेवन तो बेल आवट करता, ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट तेजी एनर्जी करता, इलेक्ट्रिसिटी. सो अशें जर तर हो प्लांट आमचो आनी सावथ गोवा आतां काकोरा चालू आहा पळय तो रेडी जालो जाल्यार आनीक तिसरो आनीक खंयचे आमी थर्ड घालूंक सोदता खंयचोरी आसूं तो आख्या गोंयान तो रेडी जालो जाल्यार म्हाका दिसता हे 3 प्लांट 250 टन आनीक 250 टन आमचो वेट वेस्ट वील बी टेकन केअर. देन वी ओनली रिक्वायर वन सेल्फ सफिशियंट जावपाक एक बरो प्लांट घालपाक फॉर ड्राय वेस्ट RDF टू बर्न. वी रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपी बरो व्हडलो प्लांट which will take care of all the different types of waste, whether it is your shirt, pant, shoes, कितें आसूं, bags आसूं, socks आसूं, कितें आसूं, incinerator, व्हडलो incinerator with a capacity of 1000 tons सारको तुवें गोंयान घालप आनी सारकें तेजे जितके तुजे प्रोडक्ट्स तुका नाका, इवन हे पानां, झाडाच्यो खांदयो ज्यो काडून उडयता, कितकेच लोक रोडाचेर उडयता, रोडा सायडीक ते व्हरोन भरून ते इन्सिनेटराक घालून तेजो इलेक्ट्रिसिटी तयार करप आनी गोंयच्या लोकांक दिवप. हो एक प्लांट रियलिटी जावपाक जाय आनी हो प्लांट आमी पत्रकार भावांक घेवन वचोन पळोवनूय येयल्ले आहात 2 कंट्रीन, स्विडन आनी नॉर्वे. आनी ही टॅक्नॉलॉजी आमकां सगल्यांक लायक जाल्ली आहा. हो प्लांट गोंया येत जाल्यार हे ड्राय वेस्टाचे हे RDF म्हणटा पळय ते आमी जे कर्नाटका धाडटा 26,000 रुपया मोडून पर 26,000 पर ट्रक, व्हडलो ट्रक 14 टन 15 टन घेवन वयता कर्नाटकाचे सिमेंट फॅक्टरीन व्हरोन घालता. ते बंद जातले आनी गोंयान तो वेस्ट एश जातलो तेजो आनी तेजी इलेक्ट्रिसिटी तयार जातली. सो हे आमचें स्वप्न आहा आनी तेजे पयलीं हे वेस्ट जो रोडाचे सायडीक शेतांनी बाटांनी कोणाचे दोंगरार खूंय थिंगा उडयतात ते बंद जावपाक काकोरा प्लांट आनी आनीक थर्ड प्लांट आमी खूंय घालता पळय तो कंप्लीट जाले काय 100%. सो हातूर सर लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता खुबशी. कचरो जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमीच क्रिएट करता, एकदां कितें खाता आनी रस्त्यार उडयता. ह्या गोश्टी कडेन तुमी कशें पळयता आनी लोकांक खातीर कितें मॅसेज आसतली? कारण हो कंटिन्यू क्रिएट जायत रावतलो, अशें न्ही की साफ केल्या नंतर सोंपतलो, फाल्यां परत जातलो, परत लोक कितें उडयतले. लोकांक खातीर कितें मॅसेज आसा सर? लोकांक इतलेच मॅसेज आहा की
जाणट्यांनी हें गोंय आमचें निवळ गोंय आमच्या हातीन दिल्लें. म्हाजो पेरंट जो आहा तेणें आमकां आमच्या घरा भोंवतणी घरा सायडीक सगळें क्लीन आहलें. आतां स्लोली आमची हॅबीट चेंज जाल्ली आनी आमी कितें खाल्लें जाल्यार काडलें आनी अशें उडयलें अशें आमकां दिसतालें. ही हॅबीट म्हाका दिसता खंय तरी वचपाक जाय. सो लोकांनी खूब केअरफूल रावपाक जाय आनी घरचो सुद्दां वेट गार्बेज आसता, वेट वेस्ट आसता तो सुद्दां विलेजींनी लोकांनी वेट गार्बेज जे एक व्हणो काडलो कंपाउंडान ते व्हण्यान घातलो एवरीडे वेट गार्बेज जाल्यार तेजो कंपोस्ट जाता. तो कंपोस्ट तुवें तुज्या पोपायेक कसली भाजी लायल्या आनी कितें लायला आमोल आहा तुजो माड आहा ताका घालूंक जाता. ड्राय वेस्ट आहा तो पंचायतीक दिवप, म्युन्सिपालिटीक दिवप. पूण लोकांक टायम नायस. लोक पोटल्यो करता हाडटा आनी रोडाच्या सायडीक उडयता. एवरीडे आमी हिंगासून कचरो काडटा पळय एवरीडे कचरो दिसतलो तुका. लोक उदक पियेता उडयता, बियर पियेलो हितूनसून भायर उडयली. बरोबर. हितून मातशें हें सगळें बंद जावपाक जाय आनी हें बंद जातलें जाल्यार जबाबदारी जी आहा ही आपली. You have to change yourself. You have to say, I will keep my house clean and I will see that I will keep my state clean. Exactly. Every part of the state is my state. वो ब्युटिफूल आमचो माडांनी. बरोबर. एवरी डे आमचो गार्बेज कलेक्टर हिंगासून क्लीन करून वयता. पूण दुसऱ्या दिसा परतून रातचे भुरगे येता कितें खाता पियेता उडयता. पूण तेणी सजमोंक जाय की आपलो वाठार आपूण क्लीन दवरतलो, आपूण व्हरोन आपल्या घरा दवरतलो. सकाळीं फुडें गार्बेज कलेक्टर घरान येता तेका दितलो. पूण तशें जायना. खुबशे आतां चेंजीस जाल्या अशें ना न्हू. जे 100% उडयताले ते आयज तुका पोर्रान वो वेल्ला काणकान वो तुका गिरी वो सालिगांव तशें दिसचें ना कित्याक कलेक्शन चालू आहा. एक टायमार अशें आहलें की 100% लोक भायर उडयताले. आयज उडयता पळय ते लोक आमकां खाली 15% उरल्या. हे 15% लोक जर तर चेंज जायत जाल्यार गोंयांत तुका कचरो दिसचो ना. 15% हे जे आतां कलेक्शन जाता थिंगा उलयता हांव. आय एम नॉट टॉकिंग अबावट सावथ गोवा, आय एम नॉट टॉकिंग अबावट अदर पार्ट्स. थिवी ते सायडीन कलेक्शन जायना. कलेक्शन जाता 25 पंचायत इन्क्लुडींग पेंजीम इन्क्लुडींग तालिगांव. ह्या पंचायतींनी तुका कचरो दिसचो ना. पण एक 10% लोक उडयता तेंची हॅबीट अजुनूय वसोंक ना. पूण बाकीचे 80% चेंज जाले. लोकांनी दिवपाक लागले. पंचायतीचे कलेक्शन बॉय जो येता वो लेडी जी येता तेजे कडेन दिता सेपरेट. सो हे गूड हॅबिट्स आपले भितर कल्टिवेट करपाक. आतांची भुरगीं तुका उडयना. आतांची जी भुरगीं आतां स्कुलाक वयतात थिंगासून एड्युकेशन थिंगा मेवता तांकां की तुमी कचरो तुमचो भायर उडोवप ना. तुमी टिश्यू पासून यूज केलो जाल्यार परत बॅगान घालून घरा व्हरोन ताका डस्टबिनान घालप. हे आतां तांकां शिकोवप चालू आहा. आनी आतांची भुरगीं तुका कशी भायर उडोवची ना कचरो. दे हॅव गूड हॅबिट्स विदीन देम जे तेजेकून पयले जनरेशन आहले. इवन म्हाज्या टायमारसून आमकां अशें कलेक्शन नासलें. सो आमच्या टायमारसून जे आमी स्कुलाक वचोन येयल्या ते लोक सदांच भायर उडयताले. पूण आमी ते चेंज घडोवन हाडपाक जाय. सो लेट अस ऑल बी एम्बेसेडर्स टू ब्रिंग द चेंज इन स्वच्छ भारत. क्या बात आहे. एक हे उतर खरेंच सारकें आसा. आमी सगळे एक एम्बेसिडर जावन आमी स्वता आमचें गोंय क्लीन दवरतले. आमी असो रोल मॉडेल दवरया नाका, स्वताचो रोल मॉडेल जावया. एंड सो थँक्यू वेरी मच. म्हाका दिसता इतले वगत आमी चलता एकदां चल्ल्या उपरांत मातशें टायर्डनेस फील जाता. हांगासर तुमकां आनी आमच्या खातीर सर खरेंच बरी जागा आसा ही की चल्ल्या उपरांत बरें दिसता. पर्रा ह्या गांवान आसा. पर्रा हे गांवचेच सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हे सुद्दां ह्याच गांवचे. तशेंच आमकां आनी एक अशें लिडर आमच्या समोर सद्या आसा जांचे एज अ मिनिस्टर म्हणून काम सद्या सुरू जालां आनी खुबशीं कामां जशें आमी 2 का 3 वर्सां पयलीं उलयल्लें सर मिनिस्टर जाल्या उपरांत केन्ना तरी आमी सीएम म्हणून तुमकां पळोवपाक मेळटलें ह्यान फुडें. आनी ती वाटचाल खऱ्यांनीच खूब बऱ्या तरेन चालू आसा कारण पुराय गोंय तांकां सद्या वळखता, पुराय गोंय तांकां मानता. हांव हे स्वच्छ भारताचे हितून एकूच एड करूंक सोदता. जी लिगसी वेस्ट 2,35,000 प्लस म्हणजे अरावंड 2.5-3 लाख टन सुमार वेस्ट जी सोंसड्यार आहली ती आमी 50% वचोन क्लियर केल्या. वचोन पळया तुमी 50% तेजो पावडर करून आमी व्हरोन शेतांक दिलो. लोकांनी व्हरोन आपल्या भाटांक घातलो. कोणाचे खूब माड आहा तांकां घातले, कोणाचे आंबे आहा तांकां घातले. व्हरोन आमी फ्री व्हरोन पावयलो म्हणजे ट्रकांनी. आनी बाकीचे खंय कोणाक शेतांनी घालूंक जाय आसलो ते लोकांनी व्हरोन शेतांनी घातलो. म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां की आमी
हिंगासर सोडा मुर्मुगांव सोड्याचेर जो अरावंड 1,35,000 टन आसलो तो 50% क्लियर केलो. सोसड्या वयलो 50% क्लियर केलो. तेजे भायर पणजेचो वचोन आमी एटलिस्ट 60% क्लियर केला, 40% उरला. आनी RDF जो आमकां लॉकडावनान व्हरोंक मेळोंक ना कित्याक त्यो सिमेंट फॅक्टरी बंद पडल्यो बिकॉज ऑफ लॉकडावन, कोरोना व्हायरसाच्या लॉकडावना खातीर. ते आमी आतां RDF बंद करून दवरला, प्लास्टीक धापला तेका. आनी ते लॉकडावन ओपन जालें, ते फॅक्टरी ओपन जाले तशें आमी स्टार्ट करतले व्हरोन दिवपाक. म्हणजे हे गोंयान सद्याक भरपूर RDF जे बंद जावपाक जाय इन इन्सनरेटर वीच इज देर इन कर्नाटका ऑफ सिमेंट फॅक्टरी. तितून व्हरोन ते जे घालून ते जोवपाक जाय तें उरलां. ते गेले काय आमचे म्हाका दिसता मॅक्सिमम गोंयान निवळ जे आमचे क्लीन गोवा म्हणटा पळय ते आमी वी वील अचीव. म्हापसाचें काम एक उरलां रेमिडिएशन करपाक. मेन स्वतेंचें रेमिडिएशन आमी केली. मेन जे सदांच उलयताले लोक सोंसड्यार केन्ना निवळ जातले सोंसड, त्या आमदारांनी थिंगासोर म्हाका दिसता प्रेसूय घेवन सांगलेलें आहा. आमचो बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स तेणें सांगचें की बाबा जाला वो जावंक ना, कितकें जालां. उरला ते RDF जे बंद करून दवरला आमी प्लास्टिकान, ते RDF ते थिंगासोर उरचे ना, ते सिमेंट फॅक्टरीन वयतले. सो आमी ते व्हरपाकूच आसले बट बिकॉज ऑफ लॉकडावन ते व्हरोंक पावोंक ना. म्हणजे आमी जे काम हातीन घेतलें ते आमी विदीन अ पिरियड ऑफ 5 months आमी सोंपोवपाचे चालीचेर पावल्या म्हणून आमी दाखोवंक सोदता. म्हणजे जानेवारीन काम स्टार्ट जालें ते मार्च पासून डिसेंबरान कितें काम चालू जालें तें डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 22 तारीख पासून मॅक्सिमम काम केलें. इवन इन लॉकडावन आमी काम चालू दवरलें. जे रेमिडिएशनाचें आहलें पयले 7 दीस बंद उडयलें, आनीक 3 दीस बंद उडयलें आनी मागीर परत चालू केलें आमी. म्हाका दिसता पणजेच्या सगळ्यांनी पयलें आसतलें, कारण पणजे येता वयताना सगळे लोक जो कंपाल परेड ग्रावंड आसा ताजे वयले तुमी जर आतां परत तुमी 1 वर्स पयलीं पयला आसतलो जो ढीग आशिल्लो तो, आनी आयज कसो क्लियर जाल्लो आसा तो. सर म्हाका दिसता पावसांनी एक बरी पॉज घेतलेलो आमच्या खातीरूच आनी खूब बऱ्यो गजाली जाल्यो. सर एक लास्ट एकूच हांव सांगपाक सोदता की परत एक फावट की क्रिटिसिजम जेन्ना तुमी आयकता किंवा पळयता न्ही तेन्ना जी कामां बरी केल्ली आसा ताजेर पयलीं लक्ष घालात, ताजे बद्दल उलोवप भरपूर गरजेचें आसा. आनी हांव सदांच सांगता जेन्ना ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता न्ही तेन्ना क्रिटिसिजमाचेर आनीक उलोवंक सोदता हांव. जेन्ना आमदार जालो हांव तेन्ना आमचेर टिका करूंक वयताली की हांव पर्रा कॉन्क्रीट करतलो म्हणून. म्हणजे मायकल वील टर्न पार्रा इन कॉन्क्रीट जंगल. हांव तांकां सांगूंक सोदता की हो दोंगर जो आहा हेचो क्रेडीट हांव आमचे कोमनीदादीक दिता, डॉक्टर विलीकूय दिता. तोय आमचो एक गुरू कहो, जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार, एक्स चीफ मिनिस्टर. हांव तेन्ना पर्रक सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहलें तेन्ना तेणें ही झाडां लायली, पूण मातशें ती आमचें उदक सक करीत आहा. ती कितें म्हणटात तेका, ती निलगिरी काय कितें म्हणटात तेका, अशीच झाडां ती रोखडीच जाता. बियो पडले काय जाता पळय ती आकाशिया. पूण आमी ग्रीन दवरला. आमी कोणाकूच दोंगर खरपूंक दिवंक ना. आनी तेचे भायर बिल्डिंगां आमी एलाव करिना व्हडली. हिंगा मेन रोडाक एलाव केल्ली आदी, हांव आमदार जावचे पयलीं, पंचायत आमची जावचे पयलीं. वी सपोर्ट ground+2 or ground+1 स्ट्रक्चर लायक अ गोवन पोर्चुगीज आर्किटेक्चर. म्हणजे आमचे गोंयचे जो कल्चर आहा, आमचे दायज जे आहा हें सांबाळून हे आमी आर्किटेक्चर तसो उरचो म्हणून आमचो प्रयत्न. जितके लोक हिंगा येता आमी तांकां सांगता, कोण नेय पासून येवंक सोदता, कोणें प्लॉट घेतलो तांकां आमी सांगता तुमी ground+1 नाल्यार ground+2 मॅक्सिमम, बट स्लोपींग रूफ विथ अ गोवन पोर्चुगीज आर्किटेक्चर वीच इज रिलेटेड टू गोवन कल्चर असो बांदा म्हणून. सो अशी खुबशीं घरां तुका हिंगा दिसतली. हिंगासर पासून एक बरें घर आहा तेणी त्या स्टायलीन बांदलेलें आहा. सो वी वॉन्ट ऑल दीस विलेजीस सरावंडींग टू रिमेन लायक दीस. फॉर दॅट वी वील हॅव टू वर्क. आनी क्रिटिसिजम हे तुवें घेवपाकूच जाय. तेन्ना 8 वर्सां पयलीं म्हणलेलें पर्रा मायकल कॉन्क्रीट जंगल करतलो, पूण आमी कितें दवरला पळय तें लोकांनी पळयलां. ग्रावंडूय आमी रेडी केला, तेजे उपरांत आमी प्लॅनिंगूय केलां ह्या विलेजीचें की खंय कितें येवचें पळय तें, खंयसर कितें येवपाचें पळय तें. आनी जो रिजनल प्लॅनार हो दोंगर सेटलमेंट जोन दाखयल्लो वयर बसून अर्दो दोंगर बसून तो आमी कट करून आतां ओडीपीचेर आमी क्वॉटरूच दवरला. हो चेंज करून हय, म्हणजे फ्रॉम द रोड ओन्ली 40 meters यू कॅन कन्स्ट्रक्ट. आतां तो 100 मिटराचेर आहा, तो आमी कमी करून हाडला. सो वी आर
trying to reduce the area of settlement on the hill side. We don't want any houses to come on the hill. That is very sure. आणि क्रिटिसिजम आसतलेच. आमी आतां ती जेल सारकी करूंक सोदता. जेलीचे भायर ते पार्किंग लॉट थोडे लेवल करतना ते म्हणटा आमी हिल कटिंग केले. सो ती जेल बांदतना 500 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी हिल कटिंग करून जेल बांदली ती. आतां आमी रेस्टोर करपाक जाय ती. रेस्टोरेशन करतना जो तर NGO लोक एक 7-8 जाण एक 15 जाण ओपोज करता आनी आख्खे गोंयचो लोक समजता आमी हिल कटिंग केलें म्हणून. तशें ना तें. सत्य कितें आहा तें पळोवपाक जाय. तो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट कोणाक दिल्लीकाराक इकूंक ना आमी तो. I have seen that all the government properties in my constituency are protected for the generation next. कांदोली बीचार 1976 जागो घेतलेलो तो आमी वी हॅव मेड अ ब्युटिफूल गार्डन विथ द हेल्प ऑफ कांदोली पंचायत एंड GTDC. आनी बरे चेंजिंग रूम पार्किंग लॉट हे ते सगळे इन्फॉर्मेशन सेंटर सगळे केला आमी. सी वॉट इज गूड फॉर द पीपल अँड वॉट इज गूड फॉर द सोसायटी अँड द विलेजेस वी हॅव डन अँड वी हॅव सीन दॅट नो बडी इज हॅरेस्ड. बरोबर. इवन रोड जो आहा आमी बरे रोड ते मेंटेन करतना 25 मीटर रोड दाखयल्लो पळय तो आमी 15 केलो. लोकांक हेल्प केले. जे कोणे शॉपां आनी कोणाची घरां सायडीक घाल्ली ती मोडची न्हू. ती शॉपांनी लोकांनी बिझनस करचे. ती रेस्टॉरंटां घातल्या पळय ती तशीच उरची म्हणून आमी रोड बसून सायज कमी केली. सो वी हॅव ट्रायड टू हेल्प एवरी पर्सन इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी बट क्रिटिसिजम वी हॅव टू टेक. दॅट इज पार्ट ऑफ इट अँड take it positively. Try to incorporate whatever he is trying to say. If he is तितून जो तर सत्य आहा तत्व आहा जाल्यार तूं तितून चेंज घडोवन हाड. म्हणजे तुवें कितें केलां आनी तितून तूं चेंज करूंक शकता आनी तेजें इनकॉर्पोरेट करूंक शकता जाल्यार तें कर. हें this is what I strongly believe in, that you have to hear the others. Because अशें आमी पळयता की चडशे जाण आयकूंक सोदिना कोण कितें सांगता पळय तें. बट आय हॅव चेंज्ड. फुडें एक टायमार हांव आयकनासलो पण वी हॅव टू चेंज समटायम्स. हियर दॅम अँड इनकॉर्पोरेट देअर थिंग्स लिटल थिंग्स इनसायड अँड सी इफ ही सेड इट रायटली देन चेंज इट. चेंज युअर टोन अँड लेट इट हॅपन द वे ही इज ऑल्सो टॉकिंग. मे बी ही इज ऑल्सो द वॉयस ऑफ द पीपल. वी हॅव टू डू इट. अदरवायज यू वोंट बी एबल टू do what is required for the people of Goa. एक्झॅक्टली. म्हाका ही सगळ्यांत बेस्ट क्वॉलिटी आसा एका लिडराची की फुडलो कितें सांगता तो क्रिटिसिजम सुद्दां जर आसत जाल्यारूय ते आयकात आनी ते खरें जर आसा सारकें जर आसा चेंज करपाचो प्रयत्न करा. एक गोष्ट बदलच्यान आमी पयली की जो मनीस सांगसून येता वयता ते मायकल सराक हात दाखयतात उलो करतात. कारण एक मोग आसता लोकांचो आनी लोकां कडेन तांचो एक कनेक्ट आसता. सर परत एक फावट पुराय गोंयच्या वतीन म्हाका टायम खूब जाला आमी उलयता सर. वाडदिसाची हुनुनीत परबी सर तुमकां. आनी येस फुडले आनीक जायती वर्सां आमकां तुमचे कडल्यान काम पळोवपाक जाय. फक्त कलंगूट पुरते न्ही आख्ख्या गोंया खातीर एज अ मिनिस्टर म्हणून तुमी पळयतात सर. बट आनीक पदां मेळोन तुमची जे काम आसा ते पूर्ण गोंयाक पळोवपाक जाय सर. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं सर टायम दिल्या बद्दल. थँक्यू.